मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग। तर आज विचारना तुमका की तुम्ही कशी आसात का म्हणून। आय होप की तुम्ही सगळी बरी असतली, एकदम मस्त मजेत अशी असतली म्हणून। तर आज मी सकाळी सकाळी व्हिडिओ स्टार्ट केला आणि सगळे किचनाचे बी जे काम आसा पण ते तशें तोडून आज तुमचो नी रिक्वेस्टेड व्हिडिओ जो आसा पण तो घेऊन आयला। तर आता नी सकाळची 10:15 जाल्यात, तर तुमच्या खातीर आज तुमचो रिक्वेस्टेड व्हिडिओ जो आसा पण तो घेऊन आयला। फाटल्या दिसांनी हांवें 1-2-3 वेडिंगाचे व्हिडिओज घातलेले, म्हटल्यार जे वेडिंग्स हांवें अटेंड केले पण ते म्हळ्यार डेली व्लॉगिंगा भितर ते एज अ पार्ट ऑफ माय डेली व्लॉगिंग म्हणून तुमकां दाखयल्लो। सो तेन्ना न्ही ते व्हिडिओज जे हांवें घातलेले पळय वेडिंगाचे, तेन्ना म्हाका कमेंट आयले की तुजे वेडिंग साडीज ज्यो आसा पळय न्हू त्यो दाखय म्हण आमकां। तर खूप दीस पयलीं आयल्लो कमेंट, तर हांवें म्हणल्यार तेन्ना दाखोवना, म्हणल्यार दाखोवप जालेंच ना ते फाटल्या दिसांनी। तर म्हाका रिटर्न कमेंट आयलो की ना तूं रेसिपीज बी रोकडोच दाखय म्हणल्यार दाखयता, साडी कलेक्शन कित्याक दाखयना तुजें का म्हणून। तर म्हाजें न्ही ऑलरेडी साडी कलेक्शन जे आसा पळय ते 2 पार्टान हांवें अपलोड केल्ले आसा। जर तुम्ही कोणें म्हाजे ते व्हिडिओज पळोवना साडी कलेक्शनाचे जाल्यार तुमी न्ही म्हाज्या चॅनलाचेर वचून तुमी चेकआउट करपाक शकता, आणि ना जाल्यार हांव न्ही एंड स्क्रीनीचेर हांव ते व्हिडिओज जे आसा पळय ते दिता, तर तुमी एंड स्क्रीनीचेर सावन न्ही ते व्हिडिओज जे आसा पळय म्हाजे ते पळोवंक शकता। तर लास्ट टायम जेन्ना न्ही हांवें साडी कलेक्शनाचे व्हिडिओ जे तुमच्या वांगडा शेअर केल्ले पळय तितून भितर बी म्हाजे खुबश्यो साडयो दाखयल्ल्यो, हांवें मोस्टली कवर करपाचे ट्राय केल्ले, आणि तितून भितर न्ही म्हाजे वेडिंग साडयोज बी आशिल्ल्यो, म्हळ्यार वेडिंगाक ज्यो न्हेसपाच्यो साडयो बी आसा पळय त्यो हांवें थंय बी दाखयल्ल्यो। सो त्यो साडयो न्ही हांगा परत रिपीट करनासतना न्ही हांव म्हाजो नवो कलेक्शन जो आसा पळय तो बी दाखयता। आणि तेन्ना बी हांवें तुमकां सांगलें की म्हाजे कडेन थोड्यो साडयो आसा ज्यो हांवें आजून न्हेसूना आणि त्यो रेडी बी आजून करून दवरुना म्हणून। सो त्यो साडयो न्ही आतां हांव हांगासर दाखयता। मोस्ट ऑफ दी साडीज न्ही हांवें थंय दाखयल्यात, म्हळ्यार ज्यो म्हाजे कडेन वेडिंग साडीज ज्यो आसल्यो त्यो मोस्ट ऑफ दी साडीज थंय दाखयल्या हांवें चड अश्यो। तर थोड्योश्यो साडयो ज्यो हांवें तेन्ना दाखोवनाशिल्ल्यो पण त्यो आतां तुमकां दाखयता। तेन्ना दाखोवनाशिल्ल्यो इन ज्यो सिंपल साडीज बी आसा त्यो दाखयना, फक्त वेडिंगाक ज्यो न्हेसपा सारक्यो आसा म्हाजे कडेन साडयो न्ही त्यो दाखयता। तर चड वेळ तुमचो वेस्ट करिनासतना पटपटीत न्ही हो व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट करता। तर फर्स्ट साडी न्ही ही साडी आसा, मे बी म्हाका याद ना ही साडी हांवें दाखयल्ली काय ना ती। सो ते व्हिडिओ जे आसा पळय ते हांवें चेक करूना, हांव डायरेक्टली अशें हांगासर दाखयता तुमकां। आतां तुमी ही साडी तेन्ना पयली जाल्यार कमेंट करून सांगात मागीर। तर ही फर्स्ट साडी आसा जी हांव म्हळ्यार म्हाजे वेडिंग साडी कलेक्शन्स आसा पळय न्हू तितून भितरली फर्स्ट साडी। तर ही पिंकिश रेड कलरची साडी जी एक्झॅक्टली तुमकां दिसता पळय न्हू व्हिडिओ भितर ती साडी विथ तेका ग्रीन बॉर्डर आसा, अशी ब्रॉड अशी बॉर्डर आसा, आणि वयर न्ही मातशी शॉर्ट बॉर्डर, आणि हो ताचो पल्लू असो तेका फुल पल्लू वर्क आसा, आणि सेम ग्रीन कलरचो न्ही प्लेन असो ब्लाउज आसा तेजेर, कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज ग्रीन कलरचो प्लेन, आणि तेका फक्त अशी बॉर्डर आसा। तर ही फर्स्ट साडी, आणि आता न्ही ही साडी खंय घेतलेली कशी घेतली सगळं डिटेल काय शेअर करिना, झटपट अशें न्ही तुमकां साडयोच दाखयता। तर फर्स्ट साडी ही म्हाजी। नेक्स्ट जी साडी आसा पळय ती पयरूच हांव वेडिंगाक न्हेसलेली ती साडी तुमी पळयल्याच आसतली इन डिटेल, आनी तुमकां दाखोवपाची गरज ना अशी दिसता म्हाका, कित्याक तुमी पयरूच पळयल्या म्हाका ही साडी न्हेसून। सो ही रेड कलरची साडी, आणि तेका अशें फुल गोल्डन वर्क आसा। अख्खी साडी जी आसा पळय न्हू म्हळ्यार फूल साडी ती अशीच आसा, म्हळ्यार तेका असो डिझायन आसा फूल साडयेक, आणि पल्लू मातसो तेजो डिझायन वेगळो आसा पळय, ह्या टायपाचो पल्लूक डिझायन आसा, म्हळ्यार प्रिंट म्हळ्यार ह्याचो डिझायन जो आसा पळय न्हू तो मातसो वेगळो आसा, पॅटर्न बाकीचे अशे फ्लावर्स टायप, आणि फूल साडी न्ही अशी आसा। तर ही फूल रेड साडी लास्ट इयर म्हाका ही म्हाज्या भाभीन गिफ्ट केल्ली साडी। तर लास्ट इयर जो ट्रेंड येयल्लो पळय न्हू फूल वर्काची साडयेचो, तेन्ना म्हाका म्हाज्या भाभीन घेतलेली साडी। तर ही साडी सेकंड टायम न्हेसला हांव ही साडी, पयर लग्नाक, तर दोनूचदा। आणि अशें वेडिंग कलेक्शन बी जे आसता पळय न्हू ते चड न्हेसप जायत ना, म्हळ्यार कितें जाता वेडिंग अटेंड करप कमी जाता आनी साडयो चड जाता। आतां लास्ट इयर घेतलेल्यो साडयो ज्यो सगळे लास्ट इयर वेडिंगाक बी न्हेसपाक ज्यो साडयो घेतलेल्यो कजनाचें लग्न हेका तेका, त्यो साडयो ह्या वर्सा बी न्ही त्योच साडयो न्हेसप जाता। म्हळ्यार तुमकां जर खबरच आसा हांव एट अ टायम सगळ्यो साडयो घेता, बेळगांव जेन्ना वता पळय न्हू तेन्ना एट अ टायम साडयो घेता न्ही, सो त्यो हाडप खूब जाता। लास्ट इयर कजनाच्या लग्नाक गेल्ले हांव एप्रिलाक समथींग बेळगांव, तेन्ना हांवें खूब साडयो हाडलेल्यो, तेज्या लग्नाक म्हणून एक हाडलेली स्पेसिफीक एक साडी, आनी मागीर 5-6 साडयो घेवन दवरलेल्यो, कित्याक परत बेळगांव वता तेन्ना न्ही अशें म्हणून। सो त्यो साडयो आसात ज्यो हांव आजून बी न्हेसूना।
त्यो मागीर अशें करून आतां त्यो तेन्ना हाडलेल्यो ह्या वर्सा न्हेसप जाता. आनी ही पळय साडी, ही नेक्स्ट साडी, थर्ड साडी आय थिंक, हय तिसरी साडी. तर ही न्ही पोरू हांवें बेळगांवच्यान हाडलेली कजनाच्या लग्नाक. पोरू म्हाज्या कजनाचें लग्न जाल्लें पळय न्हू त्या लग्नाक. सो अशी पर्पल कलरची साडी ही. आतां तुमकां हांगसर मातसो कलर जो आसा पळय तो डिफरंट दिसता आनी तेका न्ही कॉपर बॉर्डर जी आसा पळय न्हू ती कॉपराची अशी करून. आनी फूल आंगाक न्ही असो करून सेल्फ प्रिंट टायप अशे वर्क आसा तेजे, म्हणजे सेल्फ प्रिंट टायप तुमकां हांगा दिसता आसतलो. आनी एक एक अशी बारीक बुट्टी आसा, फूल आंगाक अशेंच आसा. आनी हो पल्लू, ओपनच जायना पल्लू. हा पळय हो असो पल्लू आसा तेका, रस्ट कलर जेका आमी म्हणटा पळय न्हू तसो. म्हाका न्ही ही साडी खूब आवडटा. म्हळ्यार साडी न्ही हेकाच लागून की साडी भरपूर सॉफ्ट अशी आसा, सामकी न्हेसपाक बी खूब इजी. आनी म्हाज्या सारखे कोण अशे आसता पळय हेल्थी सारकी, तेंच्या खातीर असले मटेरियल मेळप म्हळ्यार असा खजाना मेळयल्या भशेन. सॉफ्ट आंगार बसता सारक्यो न्ही तश्यो साडयो, फुलन उडना तशें मटेरियल आसा हेजें. बरें दिसता म्हाका हें. म्हळ्यार कॉटन जशें आसता पळय आंगार बसपाचें, सुती कॉटन आसता पळय त्या टायपान अशें, सिल्क आनी कॉटन मिक्स टायप अशें बरी दिसता साडी न्हेसतकीर. तुमी ही साडी बी न्हेसून म्हाका पयला व्हिडिओ बी केल्लो हांवें म्हागे कजनाच्या लग्नाक. ह्या वर्सा लग्न जालें तें लग्न न्ही आं, ह्या वर्सा जे कजनाक लग्न जाल्लें पळय तेजें लग्न ही न्हेसलेलें. आनी ही लास्ट इयर जे कजनाक लग्न जालां पळय त्या लग्नाची. ही साडी बीन तुमी पळयल्या म्हाजी, जी पयर न्हेशिल्ली हांव फेब्रुवारीन जे म्हाज्या कजनाचें लग्न जालां पळय न्हू तेच्या लग्नाक. वायन कलर आनी तेजेर वो शालू प्रिंट जे आसता पळय न्हू, शालू टायप साडयो ज्यो येता पळय न्हू त्या टायपाची साडी, सामकी हेवी साडी. म्हाजी लग्नाची म्हळ्यार म्हाज्या लग्नाक जी म्हाका न्हवऱ्या सायडीच्या घोवा सायडीच्यान जी साडी मेळिल्ली पळय न्हू ती जर साडी सोडली न्हू जाल्यार सगळ्यात हेवी साडी म्हणटा ती म्हाजे कडेन ही आसा. वेट बीन इतलो आसा ना, व्हंकलेन न्हेसता पळय त्या टायपाची साडी. आनी ही साडी न्ही हांवें बेळगांवच्यानूच हाडिल्ली आनी चूज हाणें केल्ली, म्हळ्यार हेजी चॉयस ही साडी. म्हाका न्ही ही हेवी म्हणून वयर सकल जातालें घेवपाक, म्हळ्यार न्हेसतकीर खूब हेवी जाता न्ही अशें म्हणून. बट मटेरियल बरें आसा, सॉफ्ट सारके. प्लेट्स बीन काडल्यो न्ही साडी प्लेट्स बीन जाल्यार न्ही तूं जश्यो काडटा पळय न्ही तश्योच उरता, हालनात, अश्यो बऱ्यो बसता सारक्यो. सो मागीर मटेरियल बरें आसा म्हणून घेतलें. बट साडी न्ही खूब हेवी आसा. पण बनारसी साडी ती कप्तान सिल्क अशें कितें तरी तेजें नांव. तर ही साडी बेळगांवच्यानूच घेतलेली हांवें. सगळ्यो साडयो घडी सुटपाक लागल्या, आतां घडी करपाचो वावर वेगळो. आनी कलर बी बरो आसा न्ही, म्हाजे कडेन असलो कलर नाशिल्लो. आनी नेक्स्ट साडी जी आसा पळय न्हू ती ही साडी. आनी हे जे तुमकां एम्ब्रॉयडरी प्रिंट दिसता पळय न्हू, लायट अशें एम्ब्रॉयडरी प्रिंट, ते फक्त न्ही पल्लू सायडीच्यान चस्ट मेरेन आसा, बाकी सकयल ना. सकयल न्ही साडी अशीच फुल अशी प्लेन, म्हळ्यार अशें चेक्सांची. आनी ताका सेल्फ प्रिंट आसा. हो तेजो पल्लू रेड कलरान आनी हेजेर रेड कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज आसा, प्लेन रेड कलर. आनी ताका अशें हातीक बी मातसो वर्क आसा. तर ही साडी. आनी आतां जे तुमकां हांवें साडयो दाखयल्या पळय न्ही ह्यो त्यो हांव न्हेसलेल्यो साडयो. म्हळ्यार तुमी म्हाका न्हेसोन पळयलात आसतले, फोटोज पळयला आसतले जावं व्हिडिओनूच म्हाका पळयला आसतले ह्यो साडयो न्हेसोन. आनी आतां ज्यो तुमकां हांव साडयो दाखयतल्यो पळय त्यो साडयो हांव आजून न्हेसूना. इन सेन्स साडयो हांवें आजून रेडी बी करूना, ना ब्लाउज स्टिच केला, ना फॉल बेडिंग केला, कांयच करूना. तर फर्स्ट साडी आसा ती ही आसा, सामको न्ही वेगळोच कलर आसा. तर ग्रे कलरची ही साडी, ताका सिल्वर बॉर्डर, म्हळ्यार मरून कलरची बॉर्डर बी सिल्वर वर्क तेजेर. आनी जी ग्रे कलरची साडी आसा पळय ताका असो एक ग्रे शायन येता, डबल टोन साडी जाका आमी म्हणटा पळय ती साडी. आनी मेन म्हटल्यार कितें खबर आसा तुमकां दाखयता. ही साडी जी आसा पळय न्हू ती ग्रे साडी विथ मरून बॉर्डर हेका, हो जो मरून कलर हा हो तुमकां हांगा बॉर्डरीक जो दिसता पळय तो मातसो थंय वेगळो दिसता. हो मरून कलर आसा हांगासर, मरून कलर बॉर्डर आसा. बट तेजो पल्लू जो आसा पळय न्हू तो रेड कलर, पैठणी प्रिंट जे आसता पळय न्हू तसो पल्लू तेजो, मोर आसा तेजेर. सो रेड कलरचो पल्लू विथ सिल्वर वर्क तेका. सो तेकाच लागून म्हणलें मातशी वेगळीच अशी साडी म्हणून. हांगा पळय तुमी हो पळोवपाक शकता,
बॉर्डर जी आसा पळय न्हू ती मरून आणि पल्लू जो आसा तो रेड कलर आणि ब्लाउज जो आयला पळय न्हू हेजेर तो पिंक कलर आयला. साडी वेगळीच कलर. आता कोणी हांव जर न्हेसलें न्ही जाल्यार कोणी कितें म्हणटलो साडी एक तरेची ब्लाउज एक तरेचो हेजो असो म्हणटलो. बट सगळे वेगळे वेगळेच कलर आसा. कलर वेगवेगळे आसा पण पिंक कलरचो ब्लाउज येयला बट ही जी बॉर्डर आसा पळय न्हू सेम अशीच बॉर्डर तेका आसा. म्हळ्यार हे जे प्रिंट आसा पळय बॉर्डरीचे सेम प्रिंट ब्लाउज पिसाकय बी आयला. सो तो ब्लाउज हांवें अजून रेडी करूना. तर ब्लाउज म्हाका रेडी करपाक जाय. साडी बी फॉल बिडींग करपाक जाय. सो हे पळयात अशी साडी आसा जी हांव अजून न्हेसूना. पळोवया केन्ना मुहूर्त लागता तो न्हेसपाक. आता तुमकां हांव ज्यो म्हाजे कडेन कलेक्शन आसा साडयांचें हांव अजून न्हेसूना त्यो बी साडयो तुमच्या वांगडा हांव शेअर करता. मागीर जेन्ना हांव न्हेसतलें पळय न्हू आनी तुमकां जर म्हटलें न्ही ना हां म्हाजी नवी साडी म्हणून मागीर तुमी म्हणटली ना आमी ही साडी पळयल्या तुजी म्हणून. सो कांयच डिटेल बिटेल कांय सांगना झटपटीत न्ही तुमच्या वांगडा शेअर करता. तर ही जी साडी आसा पळय ती म्हजी कॉटनची साडी. सुती कॉटन टायप ज्यो येता पळय न्हू तश्यो बट तेका न्ही शायन आसा. सिल्क टायप अशें शायन येता. सिल्काचे साडयेक कशें शायन येता तशें. म्हाका न्ही फॅब्रिकाची नॉलेज मातशी खूब कमी आसा. मातशी न्ही खूबच कमी आसा. सो हे कसले मटेरियल म्हटल्यार ते म्हाका न्ही अशें सांगपाक कळना. आतां ही तुमकां हांव एकूच सांगपाक शकलें की ही बनारसी कतान सिल्क कफ्तान न्ही कतान हां सारकें बनारसी कतान सिल्क म्हणून कित्याक सांगपाक शकलें की तेणें म्हाका घेता आसतना सांगिल्लें म्हाका याद उरलें हेकाच लागून. तर ही माझी मोरपंखी कलरची साडी विथ तेका ब्राउन कलरची ही बॉर्डर आसा आणि कॉटनची साडयो ज्यो येता पळय न्हू त्या टायपाची साडी. हो तेजो पल्लू वर्क. हो जो तुमकां वयर दिसता पळय न्हू वयले साडीच्यान हो पल्लू वर्क तेजो. टॅसल्स आसा तेका आणि ही भितर फूल साडी अशी आसा. प्लेन साडी बट तेका बरी शायन येता. आतां गरमे सिजनाक बी बरी न्हू न्हेसपाक लग्नांनी वतना अशी हेवी साडी न्हेसून लग्नाक वचपाक जायना पळय. तर बरो अशें थंड क्लायमेट आसा जावं AC हॉल आसा जाल्यार एक ओके जाता. सो हांवें चिंतलेलें की ह्या सिजनाक हांव लग्नाच्या सिजनाक रेडी करतलें ही साडी आनी न्हेसतलें म्हणून पण रेडी करप काय जालेंच ना. पळोवया आतां केन्ना रेडी करून न्हेसप जाता तें. तर ही आशिल्ली म्हाजी नेक्स्ट साडी. आणि आता नेक्स्ट साडी आसा ती ही साडी हँडलूम साडी ज्यो आसता पळय न्ही ती साडी हँडलूमाची. म्हाका न्ही ही साडी खूब आवडटा. बट हे साडये वांगडा हांवें एक न्ही सारकी याद उरपा सारको कारनामा केला. सो तेका लागून ही साडी न्हेसपच जाली ना. एक्चुअली न्ही ही साडी हांवें रेडी केल्ली एक लग्नाक न्हेसपा लागून न्ही ही साडी हांवें रेडी बी केली. सगळी फॉल बिडींग ब्लाउज सगळं स्टिच केलं सगळें जालें. आणि लग्नाक वचपाच्या आदल्या दिसा राती कडेन आयर्न केलो हांवें ब्लाउज आणि ब्लाउज सगळो जळून उडयलो. आयर्न केलो म्हणल्यार कितें जालें हांवें न्ही गडबडीन थंयच्यान आयलें. म्हळ्यार तेंच्या त्या दिसा पयल्या दिसाचें हळदीचें फंक्शन आसा तें एटेंड करून आयलें आनीक रातचो येवन गडबडीन ब्लाउज आयर्न करपाक गेलें. हेजे कपडे आयर्न केले कुर्ता आणि ते आयर्न जे आशिल्ले पळय ते कॉटनाचेरच आशिल्ले. ते सिल्कार केलेच ना म्हणल्यार टेम्परेचर तेजो जो आसा पळय तो कमी केलो नासतना ब्लाउजाक लायलो. ह्या हातीचे रायट हँडाचे आनी हे सायडीन सगळो ब्लाउज जळोन गेलो म्हाजो. सो आतां न्ही म्हाका तो एक्झॅक्ट कलरचो ब्लाउज जो आसा पळय तो तेजेर मेळत ना. तुमी हांगासर पळोवपाक शकता पिंक मातसो हांगासर डिफरंट दिसता. म्हळ्यार हांगासर सारको राणी पिंक असो दिसता आनी तेका मातसो डिफरंट एक शेड असो आसा. सो तेका लागून म्हाका तो एक्झॅक्ट कलरचो मेळत ना. आतां बेळगांव वयता पळय न्हू तेन्ना पळयतलें हांव थंय तेजो ब्लाउज पीस मेळटा जाल्यार सेम कलराचो. आनी साडी न्ही बरी दिसता हलकी म्हळ्यार सामकी लायट वेटेड बी ना बट हँडलूमाची सारकी फॉलिंग साडी. हात लायल्यारच कळटा की साडी जी आसा पळय ती कितली बरी अशी ती आतां न्हेसप जालेंच ना. आतां पळोवया बेळगांव वचनाका आनी तें घेयनाका. आनी म्हाजी नेक्स्ट साडी जी आसा पळय न्हू लास्ट साडी तुमकां दाखोवपाची ती ही आसा. ही न्ही एक्चुअली ग्रीन साडी जशी तुमकां हांगा दिसता पळय न्हू तसो कलर आसा तेजो आनी हो न्ही तेका शेड येता. मोरपंखी कलर जो आसा तो तेका शेड येता आनी एक्चुअली साडी न्ही अशी आहा ग्रीन कलरची. तर ही नेक्स्ट साडी जेका रेड कलरची ब्रॉड अशी बॉर्डर आसा वयर सकल आनी पल्लू जो आसा पळय तो तेचो खंय गेलो हो असो रेड कलरचो
तुमकां न्ही हांगा मातसो डार्क मरून टायप असो दिसता, बट एक्चुअली न्ही रेड कलर असो तेजो हें आसा बॉर्डर आनी पल्लू. आनी ही जी माझी साडी आसा पळय ती हांव अजून एकदांय न्हेसूना. आता न्ही ह्या दिसांनी खूबशी वेडिंग्स आसा, अप टू 2 तारीख म्हटल्यार न्ही खूबशी वेडिंग्स आसा. जर तर गेले अटेंड केले न्ही जाल्यार मे बी म्हाजो मूड आसा ही साडी न्हेसपाचो. तर पळोवया. ही साडी न्ही म्हाका कलर्स आसा पळय तो बरो दिसता म्हाका. हेजो डबल टोन आनी कॉम्बिनेशन जे आसा पळय न्हू ग्रीन मोरपंखी आनीक रेड कलर. सो पळोवया केन्ना न्हेसप जाता तें. तर ह्यो आशिल्ल्यो म्हज्यो वेडिंग कलेक्शन साडीज ज्यो तुमी पळोवनाशिल्ल्यो, ज्यो तुमच्या वांगडा हांवें शेअर करूं नाशिल्ल्यो पळय त्यो साडयो. आनीकूय आसा वेडिंग कलेक्शन्स ज्यो हांवें तुमच्या वांगडा शेअर केल्या. जो म्हजो साडी कलेक्शनाचो व्हिडिओज जे आशिल्ले पळय न्हू 2 व्हिडिओ पार्ट 1 पार्ट 2 तेन्ना तुमच्या वांगडा हांवें त्यो शेअर केल्ल्यो. सो त्यो साडयो आनी आतां तुमकां हांवें रिटर्न दाखोवना कित्याक की तुमी त्यो पळयल्यात. जर तर कोणी पळोवना न्ही जाल्यार तुमी एंड स्क्रिनीचेर तुमकां ते व्हिडिओज जे आसा पळय ते मेळटले. तुमी थंय वचून न्ही तो व्हिडिओज चेकआउट करपाक शकता. तर ह्यो साडयो ज्यो आसा पळय त्यो तुमी पळोवनाशिल्ल्यो इन सेन्स हांवें तुमकां दाखोवनाशिल्ल्यो. सो म्हटलें चला तुमची रिक्वेस्ट आसा, तुमी कमेंट केला न्ही अशें म्हणून म्हटलें चला आयज तुमच्या वांगडा ह्यो शेअर करुया म्हणून. तर हितूंतले काही साडयो ज्यो आसा हांव न्हेसूना, ज्यो तुमी सामक्योच पळोवनाशिल्ल्यो. आनी बाकीच्यो साडयो ज्यो आसा त्यो हांव न्हेसला, तुमी म्हाका न्हेसोन पळयला बट तुमकां हांवें अशें दाखोवनाशिल्ल्यो साडयो. सो ताका लागून. आनी तुमकां तर खबरच आसा खंय वेडिंगाक बी गेलें न्ही जाल्यार म्हाजो मोबायल असोच धरून उलोवप जाता, म्हटल्यार फ्रंट कॅमेराचेर. सो म्हाका शूट करपी ना. म्हाजो कॅमेरामॅन आसा पळय न्हू ताका ऑड दिसता, लोक पळयता म्हणटा तो आपल्याक लज दिसता व्हिडिओ शूट करपाक. सो ताका लागून चडशें न्ही म्हाजें तुमकां फूल लूक बी पळोवपाक मेळना न्ही म्हणून म्हटलें चला दाखोवया ज्यो वेडिंग कलेक्शन साडयो ज्यो आसा ते दाखोवया अशें म्हटलें ज्यो हांव आतां न्हेसलेलें. तर ह्यो आशिल्ल्यो म्हज्यो कांयश्यो साडयो. पळोवया आतां हितून भितर आनी केन्ना कश्यो कितल्यो साडयो एड जाता ते. बेळगांव गेले न्ही जाल्यार हांव एक वांगडा सगळ्यो घेवन येता. अशें ना की म्हणल्यार एक आतां कोणालें वेडिंग फंक्शन आसा जाल्यार हांव तेन्ना साडीक येता अशें ना. तुमकां तर खबरच आसा बेळगांव जेन्ना वता पळय न्हू तेन्ना सोमत्योच न्ही हांव 6-7 अश्यो वेडिंगाच्यो साडयो घेवन येता. तर चलात आयचो हो बारीकसो व्हिडिओ तुमचो रिक्वेस्टेड व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांगाच एंड करया. आनी जेन्ना केन्ना मागीर नवे कलेक्शन एड जातले बीन तेन्ना तुमकां दाखयतलेंच हांव. और जेन्ना बेळगांव वयतलें शॉपिंगाक तेन्ना तर तुमकां घेवन वयतलेंच म्हाज्या वांगडा. सो पळोवया केन्ना कशें एड जाता तें. चलत तर आयचो जो व्हिडिओ आसा पळय तो हांगाच एंड करता आनी तुमकां सगळ्यांक फाल्यां मेळपाक येता आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन सांजे 6 वरांचेर. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज जे आसा पळय ते अशेंच पळयत रावात. जर तर तुमी कोणी चॅनलाचेर नवे आसा, चॅनल जर अजून सबस्क्रायब करूना न्ही जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरनाकात. जर तर तुमकां म्हाजो आयचो व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार व्हिडिओ लायक शेअर आनी कमेंट करा. चलात फाल्यां मेळया सांजे 6 वरांचेर आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन. तो मेरेन बाय बाय, टेक केअर.